बाब पांडुरंग मडकयकर हे काँग्रेस पक्षाच्या आमदारकीचो आनी प्राथमीक सदस्याचो राजीनामो दिवन आज भारतीय जनता पक्षात प्रवेश करता. त्याच बरोबर ताजे बरोबर खुबशे अन्य कार्यकर्ते प्रवेश करतात. पांडुरंग मडकयकराचे बीजेपीन आयज स्वागत हांव करता. काँग्रेस पक्षाचे रेजिग्नेशन तसेच आमदारकीचो राजीनामो दिवन हांवें भारतीय जनता पक्षान म्हाज्या अनेक कार्यकर्त्यांचो प्रवेश केल्लो आसा. तसो भारतीय जनता पक्ष हो म्हाका नवीन ना. ह्या पक्षान हांवें बरे पैकी काम केल्लें, ह्या सरकारानूय काम केल्लें आनीक म्हाका दिसता 12 वर्सांच्या वनवासांतल्यान परत एकदां वनवास सोंपोवन हांव एक योग्य ठिकाणाचेर भारतीय जनता पक्षान परत येता. ह्या 12 वर्सांच्या काळान खुबश्यो गोष्टी पळोवपाक मेळ्ळ्यो, शिकपाक मेळ्ळ्यो आनी 12 वर्सांनी एक कळोन चुकलें. हे राजकीय कारकिर्दींतली म्हाजी 12 वर्सां हांवें फुकट घालेली आनी म्हाजो जो एक राजकीय फ्युचर तो खुंटीत जाल्लो.